calangute काडूंक सोदता हे सगळे. सो नवे फेस एक जायत calangute आनी नवे फेस पळयता आनी नवे आयडियरी आसोंक जाय. नवे आयडियरी म्हणजे कितें, लोकांक कांयच मेळना. हॉटेलां येता, बिल्डिंगां येता, लोकांक कितें, म्हाजें म्हणणें कितें आसता, हेचे फुडें बिल्डिंगूय नाका, हॉटेलूय नाका. जरी तर तुमी आमच्या लोकांक हितून दवरता फायद्याक, तेन्ना तुमी या, नाल्यार येत नाका, कांयच फायदो ना आमकां. ओके रिकी, तुवें म्हटलेलें फाटले फावटी तूं नॉमिनेशन फॉर्म भरपाना, मागीर तुवें परत आतां फायनली हे फायल्ड नॉमिनेशन आनी देर इज अ रिजन. पळय, हांव म्हाज्या फायद्याक येवंक ना हांगसर, म्हाका चडूच पडना. कित्याक फाल्यां म्हाज्यान इकूं येता, म्हाज्या बिजनसान सुशेगाद रावं येता, म्हाजे भुरगे भायर आहा. म्हाका कित्याक फायल केला हांवें, कित्याक हांवें खूब लोकांचें दूख पळयलां आनी चोरयोय पळयल्या हेंचे. सो हे चोरी हांव बंद करून मागीर वयतलो. रिस्पॉन्स इज व्हेरी गुड. पळय, हे सगळे पयशे वांटता आमचे खाते सगळे. हांव पयसो वांटूंक येवंक ना, कित्याक ते पयशे वांटता पळय ते उगडास दवरा, ते तुमचे लायफ घेता. 5 वर्सांक ते 3,000 4,000 दिवन तुमचे फाटल्यान मागतात ते. सो हे तुमी लोकांनी अंडरस्टँड जावंक जाय. ना पण तुम्ही जनतेक लागून कितें करपाचें अशें चिंतलां? सी हांवें चिंतलेलें तें आनी सांगलेलें हांवें की जरी तर एक हॉटेल येता 20% तुमी आमच्या लोकांक दिया, नाल्यार आमी हॉटेल येवपाकूच दिवचे ना. रादर दॅन 20% आयदर अपार्टमेंट दिया वो कितें दिया, नाल्यार आमकां नाकात तुमी उतर येयलेले बिल्डर नाका. फ्लॅट कितें अपार्टमेंट दिवपा जाय आसलो पळय कलंगूट, कारण तेंच ते म्हणटालो 20% ऑफ. आतां एक एग्जाम्पल दिता, पाकरेजीस येयला वडफोड्यान, आख्ख्या गांवाक सोतायला तेंच्यांनी. आमच्या भुरग्याक आमच्या हांकां कांयच मेळना. हे कित्याक हॉटेलां जाय आमकां? रोड कमी जाले, उदीक कमी जालें, इलेक्ट्रिसिटी कमी जाली, मात आमच्या लोकांक कितें? सो हांव कितें म्हणटा, 20% तुमी तरी लोकांक दिया न्हू. MLAक दिनाका, पंचायतीक दिनाका, 5 मेंबराक दिनाका, कोणाकूच दिनाका, लोकांक दिना. Yeah.